एकलोच आमचो सोमी 500 A13 पेज 6. सांता रिताक मान दिवन दिनवासनेचें संकल्प हांव घेता लुजिया वेगस आनी तिच्या कुटुंबाचें. देवान तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तेच परी आयज काजाराचें वरस पाळटात मानियल आनी स्पेर्तिना फेर्नांदीस. ह्या कुटुंबाक आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो. तुमचे सव्यासू प्रतीच्या बाबळीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दोग धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी पातकी आसल्यान ती तुजे कृपेन प्रमाणीक जाता आनी दळदिरी आसल्यान ती बागी जाता. तुज्या करण्यांचो देण्याचो फळ डोळेन पळे आनी भावार्था वरवीं प्रमाणीक केल्ले आमकां तुज्या मोगान तीर रावंक आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी उजत जाल्या उपरांत उबो रावून पेद्रोन तांकां म्हणलें, भाव भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शिवर्तमान आयकूंक आनी बावडटाक
वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तान देवान म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात आनी काळजां वळखतात त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तुमकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. बाबडता वरवीं तांची काळजां नितोळ करून आमी आनी तांचे मोदें कसलीच ओतोरताणें करूंक ना. म्हणटूच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसाच्या माथ्यार घालूंक तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सुमी जेजूच्या कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलो आपणा वरवीं देवान विदेशा मोदें केल्लें सगल्या खुणाची आनी विस्मिताची कोगोर सांगताले. ते आख्खे सोबेन आयकुली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भाव भयणीनो म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलेली विदेशा मदली एक पोरजा सुरवातेक तान विंचून काडूंक देवाची खोशी जाली म्हूण सेवामान तुमकां आतांच सांगलां. आनी ह्या प्रवाद्याची उतरां प्रमाणें सारकें आसात, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी दाविदाचो मुद्दम पडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव कर्तनाचो उबो कोत्तलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोडटलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलेलीं आसात तीं सोर्ब राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळांतान हें कुळीत केलां. तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटूच म्हजें मत अशें, देवाशी पोतून येयात. त्या विदेशाचें जिवीत आमी आगोड करचें न्हय म्हूण, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटून बसतालेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय. पोजडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समोत परगट करपी आदल्या काळांतान आसात आनी दर सोणवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जातलो, सगल्या पुरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. सगलीं म्हणुया, सगल्या पुरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वखाणात. शेकान शेक प्रिथिवी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सगल्या पुरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेस्पराच्या नामानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारोन ताचें. जबाब, सगल्या पुरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात. सगल्या पुरजांक पळोवयात ताची कौतीक विस्मितां. जबाब, सगल्या पुरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेस्पर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, तांणी ती केल्ला संवसार नितीची ताची राजवट. जबाब, सगल्या पुरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय,
सर्वेश्वराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. सर्वेश्वराक जोय जोय. सर्वेश्वराक जोय जोय. सर्वेश्वराक जोय जोय. सर्वेश्वराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांसूं जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सवया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी दुनिया तुका तुज्या क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबनो संवसारांत कोण संतोष सोदना, कुशालकाय सोदतात. In this world, no one searches for joy. Everyone is longing for happiness. कित्याक कोणूय म्हणपाना न्हू, आर यू जॉयफूल न्हू. प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आमगेला. कोण विचारपाना, बाबा तूं संतोशी आहा ना, खुशाल आहा तूं, आर यू हॅपी. पूण मनीस विचारता, देर इज अ बिग बिग डिफरन्स बिटवीन जॉय अँड हॅपीनेस. संतोष आनी खुशालकाय मदें खूब 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 एक वरिश्ठ फाताळ आहा म्हणटा ते भाशेन. संतोष सासनीक जो मनशाच्या काळजांत आहा, मनशाच्या भितर आहा, देवा पळयता आत्म्याचें देणें. खुशालकाय मोमेंटरी खिणाची आयज आहा आनी आयजूच ती बिगडून वता. हांव कितलो खुशाल आहा, टाक्कोन फोन येयलो मामी मेल म्हूण, खुशालकाय गेली न्हू. बट म्हगे मामी जिवी आसूं मरूं, संतोष सदां आसतलो, इटर्नल. कित्याक संतोष पवित्र आत्म्याचें देणें. आयज मनशाक ही जागृताय कित्याक ना संतोषाची? वाय इज मॅन नॉट अवेर ऑफ दीस फ्रूट ऑफ जॉय ओ गिफ्ट ऑफ जॉय, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट न्हू. कित्याक ना? कित्याक तो देवाचें आयकना. निमाणी वर्ल्ड शुभ वर्तमानाची कितको काबारता, तुमकां संतोष मेळचे खातीर आनी तुमचो संतोष पूर्ण जावचे पासत ह्या पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. आयज देवाचें आमी आयकना. कोण सांत फादर आयकना, आमी आयकता, आमी नियाळटा आनी आमी वाचता. कितलो उगोत हांव बायबल वाचता, कितलो उगोत हांव नियाळटा आनी कितलो उगोत हांव आयकता न्हू. शर्मा गेलो, शर्मा आयकता, हें सगळें कोत्ता, पूण आमी सत मानिना. वी आर नॉट बिलिवींग, वी आर हियरींग, रिडींग एंड मे बी मेडिटेटींग, रिफ्लेक्टींग एंड कॉन्टेम्पलेटींग आनी कितें उतर आहा तें घाल तुका जायतें. बट दीस इज वी आर नॉट बिलिवींग. आनी तूं तरी सत मानना जाल्यार तुका केन्नाय संतोष मेळपाना. देवाचें उतरूच आनी देवाचें सांगणेंच, इट इज ओन्ली द टिचींग ऑफ गॉड दॅट गिव्स अस जॉय. पूण मनीस देवाच्या सांगण्यांत हांव कितलो पयस जाला. आज मनशाक देवागे सांगणें नाका, देवा तुगे सांगनाका तो आमकां आम कितें सांगताय तें तूं आयक आनी आम कितें सांगताय तें सगळ्यान आयकोचें, इवन चर्चीन आयकोचें. आज चर्च कितें सांगो तें आम आयको नाका. आज चर्च आमी भाशेन केलो आहा, वी हॅव मेड द चर्च सच, चर्च शूड लिसन टू अस. म्हणजे मुगेलें तुगेलें आमगे आयकोंक जाय. आमगे तरी चर्च आयकना नाका ही चर्च. आम बोंच कोतलीं, तोंड काळ कोतलीं, मन मोडून घेतलीं आनी आमी पयस वेतले. हांव नाका ही चर्च. पूण चर्च कोणाली? चर्च आमगेली. चर्च देवागे न्हू. जर चर्च कितें सांगो तें सदां देवागे न्हू जाल्यार कित्याक आयकनाय? आनी मागीर म्हणटाय आमकां संतोष म्हणटाय तो मेळ्ळो ना. संतोष आहा, संतोष सदां आहा. नो वन कॅन से दॅट नो वन हॅज संतोष. एवरी वन हॅज संतोष, हॅज जॉय. बट अवेरनस वेरी. some are aware, some are very aware, very conscious, but some are not aware at all. हें जाता. कालूच हांव वाचतालो एक
सोला स्क्रिप्तुरा बाबतीं लुथरान जेन्ना सोला स्क्रिप्तुरा म्हणलें तेणें म्हणोंक ना हें उत्तर ताका नाका म्हूण वो तेणें म्हणोना हें उतराचें ताका प्रॉब्लम आसा ताका उतर जेन्ना तेणें म्हळें सोला स्क्रिप्तुरा ओन्ली बायबल म्हणलें तेदना दीस वॉज उतर गोडे ब्युटिफूल जायत ओन्ली बायबल ही वॉन्टेड नो ऑथॉरिटी टू इंटरप्रीट माय इंटरप्रिटेशन इज द इंटरप्रिटेशन सुप्रीम इंटरप्रिटेशन म्हणजे हांव कितें सजमता हें बायबला बाबतींत तें जालें म्हाका पाप साहेबान सांगूं नाका बिस्मान सांगूं नाका पाद्रीन सांगूं नाका म्हाका तुमगे सरमो नाका हांव कितें सजमलो तें जालें हांव सजमतां आनी जियेतां तेशें कोन्न जायना देर इज अ ह्युमन ऑथॉरिटी टू इंटरप्रीट बट इंटरप्रीट अंडर द इन्स्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणानूच हे मनीस ऑथॉरिटी जावं पाप साय बीस पाद्री ते इंटरप्रीट कोताय आनी आमकां शिकयताय पूण लुथराक तें लगूच नाका जालें आनी उगडास तरात जी कोण सोला स्क्रिप्तुरा म्हणटात इट्स अ बीग हेरेसी कित्याक तूं पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक तूं अपमान कोता आनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणोन आमकां आमगे अधिकारां वरवीं मेळटा नाजाल्यार आयज पळयात हांव सजमतां तूं सजमता कोण कितें सजमता केशें सजमता आनी केशें जियेता ताका इमोरॅलिटी इतली चड जालो आहा जेन्ना कॅथलीक चर्च पावरफूल आसली तेन्ना मोरॅलिटी वॉज कॅप्ट इंटॅक्ट फोकस वॉज ऑन मोरॅलिटी पूण आयज तें न्हू इमोरल दा चोय आय सी द इमोरॅलिटी दॅट इज गोईंग ऑन कित्याक हांव सजमत न्हू बायबलू चर्चीन कित्याक शिकोवपा जाय म्हाका जाय तें कोण दी आनी जितलो तूं इमोरल मनीस तितलो तुज्या काळजान संतोश उणो नाजाल्यार पळयात कुम्सराव आसात यू वील फील लायटर यू वील फील द जॉय नॉट ओन्ली सिंपल हॅपिनस बट यू वील फील द जॉय बिकॉज तुगे सगली इमोरलदाद देवान काडून ऑल युअर इमोरॅलिटी इज टेकन अवे आज जाय ती कुम्सराव वचनाय आम कित्याक कुम्सरावचे पाद्री कोडे आम देवा सांगताय दिस इज सोला स्क्रिप्तुरा इफेक्ट ऑफ सोला स्क्रिप्तुरा कुम्सराव वचनाय देवा सांगतो म्हणटाय आनी पळय जें आहा ओयद व्हड भार आहा हिंगा तो बायचो ना आनी मागीर म्हणटाय I have no happiness at all. Forget joy. Joy is extreme. But simple happiness, I cannot. Kit koru haंव खुशाल जावचें. What should I do to be happy? Baba, go for confession. Remove all your sins. You will find joy. That time you will not cry for happiness. One who has joy is fulfilled. सारको संपूर्ण joy आहल्या. ताका लागून परतून सांगता, if you are immoral, very, very impossible that you will be aware of the joy inside. प्रितीच्या बाबळीनो चिंतात आनी देवाकूच जबाब दिया. बेठोन हिंग आमी गायन गावया निष्कोडोंग निर्मोल उंडो C 27 पान 30 आनी 9 C 27 page 39. Niskoडोंग निर्मोल उंडो विधीचेर आमी गावया सासणाच्या पवित्र आभार तुका समोर विधान ओदोळी आसया पासोन सगळी सेवा खातीर विपेच्या मनशा पासोन सगळ्याच्या दारांना खातीर ओदोळी आसया पासोन सगळी सेवा खातीर विपेच्या मनशा पासोन सगळ्याच्या दारां खातीर
उबी रावया. मोच्या बाबणीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रोगो तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच गणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेन तुज्या कोऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय व्हरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हर त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आपल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संवसाराच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaraco sorbesportu, zorganizar, volia tuja wojbowa, usorgindu gazoj, zoj, 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 zoj. Sorvesporace navi, eta taka zoj zoj, usorgindu ga zoj zoj, zoj zoj zoj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणी मिलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वर जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D302 मोगा वांटप पान 60 आणि 4. D32 पेज 64. देवा उदर मोगान घेता देवा उडो ओडून वांटा तशेंच आमकां फावो जावी देरुदेणी वाटून आमी सादा बाबा उगी तुजी सादा कोरी बाबळ सगळी सादा बाबा उगी तुजी सादा कोरी बाबळ सगळी मोगा वाटो सादा Sortat gawan, sortat gawan, dondo mosli bedo deco, uzwar amcia jiwitaco, sada pritwir sakshi divo, sada sorgat sorgostuso, sada pritwir sakshi divo, sada sorgat Uke lagu, pidik lagu, bawai rata, dukir buru, caliawi, sosar bulu, duka busu, karsa busu, gochi motan, pangrugunesu, warwasachi, Chivodan Paglu Jesu Warwasachi Yulibeto. प्रार्थुया. कोण वाळ्या बापा सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बोरल्याय आमच्या आदल्या पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. E3 बापा तुका आर्गां दिता हांव 570 आनी 7. E3 पेज 77. Sowicundo fulabaso Bicicua vicfora gati Morva verea Ciorea baso Doria dure basri gati Baba tukar gadika Tuja moga kayon gorda Baba tukar gadida Tuja moga kayon gorda